मातेवाप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 17 जेजूचे रूपांतर. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आणि ताच्या भावा सुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रूपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरें परजळ्ळें आनी ताचे वस्तूर उजवाडा बरें धवें जालें. आनी आबळे मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया, आमी हांगास आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 थंब मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक थाळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटाले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपडन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवन येताना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. एलिया विशांतले सवाल. तवळ ताच्या शिसांनी ताका एक सवाल केलें, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, एलिया निजायकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सामा. पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिया येदोळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावन सोंसूंक मेळटलें. तो अशें उलयलो स्नानदातार जुवां विशांत म्हूण तवळ शिसांक समजलें. देंवसार लागल्या एक भुरग्याक बरो करता. उपरांत लोकांच्या जम्या सरशी ते पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकूळट कर. ताका मोरलोक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की साबार फावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तवळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें?
हाडा ताका हांगा मुजे सरशेन. ताका हाडतस जेजून ताका बेश्टायलो आनी देंवसार ताचे थावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शीस ताचे सरशी येवन विचारी लागले. त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली. तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगतां, एक सांसवाच्या काना इतलो भावार्थ सयत तुमकां आसात जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशयांत नव्यान उलयता. आनी शीस गलिलेयांत सांगाता मेळ्ळे तेन्ना जेजू तांचे लागीं म्हणालो, मनशा पुताक बेगीनच धरून लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. इतलें आयकून शिसांक भोव चड खंत जाली. देवाळाची वंतीग फारीक करता. जेजू आनी ताचे शीस कफरनावाक येवन पावतास देवाळाची वंतीग वसुलेगार पेद्रू सरशी येवन म्हणाले, तुमचो मेस्त्री देवाळाचो वर्सा कायदो दिनावे? दिता म्हणलें ताणें. आनी पेद्रू घरा भितर सरन तोंड उक्तें करचे पयलेंच जेजू ताचे लागीं म्हणालो, सिमांव, हाका तूं कितें म्हणटाय? संवसाराचे राय कोणा लागसो कप्पो वा सूंक वसूल करतात? आपले स्वंत परजे लागसो की परगाव्या लागसो? परगाव्या लागसो, झाप दिली पेद्रून. जेजून म्हळें, बरें, तशें जाल्यार गांवच्या निवासियांक सुडका आसा म्हूण जालें. कशेंय जावं आमी वसुलेघरांक कश्टांत घालिनाये. देखून तूं सरोवराक वच आनी गरी घाल. गरयेक सांपडलेली पयली मासली धरून घे आनी तिचें तोंड उक्तें कर. तांतूं तुका 1 रुपया नाणें मेळटलें. तें काडून म्हजे आनी तुजे बाबतीची वंतीग म्हूण तांकां दी. आमेन.